रवींद्र रेडकर, गोरक्षा प्रमुख बजरंग दल गोवा विभाग. म्हाका एक इन्फॉर्मेशन आसली. कालच्यान आमी गाडयेक सोदताले. म्हटल्यार काल ही गाडी अमके कडेन ही दुसरी गाडी शेळड्या म्हणटा त्या गांवांत 2 ह्यो म्हशी रानांत बांदून दवरल्यो. मागीर थंयच्यान आमकां लोकल्सांनी कॉल केला आनी सांगलें अमकी गाडी येवन रावल्या ह्या म्हशींक व्हरपाक स्लॉटरिंगाक. सो आमी काल थंयच्या लोकल लोकांक सगळ्यांक सांगलें आनी थंय दवरलें. सो त्या लोकांक पयलें आनी ती गाडी शूट मारली. सो काल तेणी व्हरोना. आज सेम टायमार तो सांजे ही दुसरी गाडी तेणी येयली व्हरपाक गाडी. आमकां थंयच्यान परत कॉल येयलो की आयज आनी एक गाडी दुसरी गाडी येयल्या, तुमी मातशें येया म्हणून. हांवें थंयचे आमचे कोण गोरक्षक आहा तांकां लोकल थंयचे शेळडेचे तांकां कॉन्टेक्ट केलो आनी तांकां सांगलें गाडये फाटवाट खंय येता ती पळया आनी तांकां फॉलो करीत येया. हांवें DSPचे सावथ गोवा ऑफिसर आहा पळय तांकां कळयलें आनी रावंड फोंडार रावले आमी. रावंड रावले पळय जाल्यार गाडयेन आमकां 2 म्हशी मेळ्ळ्या. सो ऑलरेडी तिचे पांय बीन डॅमेज आहा आनी गाडी तो म्हणपा ताका ओनराक विचारलें तेजे पेपर कितें आहा टॅगिंग कांय ना म्हणपा लागलो. पूण इल्लिगली व्हरतालो म्हणपा लागलो. खंय व्हरता बाणावले कटिंगां व्हरता म्हणपा लागलो डायरेक्ट. आपणाक कोणी हाडपा लायिल्ली अशें म्हणपा लागलो तो. सो आतां तिका आमी मडगांव पुलीस स्टेशनार हाडून ती फुडली कारवाई चालू आहा. कंप्लेन रजिस्टर केला. कंप्लेन रजिस्टर करता आतां सद्या. ताका अरेस्ट केल्लो आहा ओनराक गाडी. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.